नमस्कार. कोरोनाक लागून फाटलो कितलोसोच काळ जालो हुमकळत उरिल्लें मतदान शेनवारा 12 डिसेंबराक गोंयभर राज्यांत जालें. कोरोनाच्या सावटातच ही झेडपी वेंचणूक जाली. राज्यांत फक्त 56.82% मतदान जालें. वट्ट 48 मतदारसंघांनी शेनवारा ही वेंचणूक जाली. State of Goa, 25 constituencies for North Panchayat, North District, and 23 constituencies for South Zilla Panchayat. We had total 1,187 polling stations. The polling has been completed at all the polling stations without any untoward incident. The polling was peaceful. Overall, polling percentage for North Goa, it is 58.43%. For South Goa, it is 55%. उत्तर गोंयांतले 25 मतदारसंघ जाल्यार दक्षिण गोंयांतले 23 मतदारसंघ. मतदानाक ज्या रितीन हरशीं गोंयांत उत्साह आसता त्या तरेचो उत्साह ह्या झेडपी वेंचणुकेंत पळोवपाक मेळूना. मतदान केंद्राचेर मतदान मंद गतीन जालें. खुबशे ज्येश्ठ नागरीक ह्या वेंचणुकेक कोरोनाच्या भंयान मतदान करपाक भायर सरूना. मात बरेचशे लोक जाणटे अशे दिसले जे स्वता भायर सरून तांच्यांनी आपल्या मतदानाचो हक्क बजयलो. पंचवाडी तशेंच मावळिंगे थळाव्यांचे प्रस्न सुटावे जावंक नाशिल्ले खातीर लोकांनी मतदानाचेर बहिश्कार घालो. ताका लागूनय मतदानाची टक्केवारी देंवली. तशेंच राज्य वेंचणूक आयोगान निमणे एक वर कोविड पेशंटांक मतदान करपाक दवरिल्ले. त्या खातीर खुबश्या कोविड पेशंटांनी पीपीई किट घालून निमण्या वराक मतदान केलें. नावेले एका उमेदवाराक मरण आयिल्ले खातीर थंयची वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या, जाल्यार सांकवाळे अनिता तोरट ही बिनविरोध निवडून आयल्या. ह्या वेंचणुकेच्या रिंगणांत वट्ट 200 उमेदवार देंविल्ले. भाजपाचे 41, काँग्रेसीचे 37, मोगोचे 17, आपाचे 20, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 6, राष्ट्रीय समाज पक्षाचो 1 आनी 78 अपक्ष उमेदवार. कोरोना महामारीक लागून वेंचणुके वेळार मास्क सक्तीचे आशिल्ले. तशेंच वोटिंग सेंटरार थर्मल गन, सॅनिटायझर दवरिल्ले. त्या भायर पुलीस बंदोबस्त आशिल्ल्यान सगळ्या सेंटरांचेर शिस्तीन मतदान जालें. कसले गैरप्रकार घडूंक ना. कांय तरणाट्यांच्या म्हणण्या प्रमाण तर नोटा पर्याय ना म्हण मतदान कमी जालें. नोटा पर्याय ना म्हण कांय प्रमाणात बोवाळूय जालो. कांय पक्षांनी तर वेंचणूक नोटा पर्याय दिवन परत घेवची म्हण मागणी केली. नोटा पर्याय ना म्हण बोवाळ जालो, मात झेडपी वेंचणुको पंचायत राज कायद्या खाला येता आनी ह्या कायद्यांत नोटा पर्यायाची सुविधा ना म्हण उपरांत सुत्रांकडल्यान स्पश्टीकरण मेळ्ळें. उत्तर गोंयांत 58.43% मतदान जाल्यार दक्षिण गोंयांत 55% मतदान जालें. उत्तर गोंयांत पाळीत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 77.39% मतदान जाल्यार सगळ्यांत उणें मतदान 42.64% मतदान हळडोण्या जालें. दक्षिण गोंयांत राय 37.77% सगळ्यांत कमी मतदान जाल्यार बार्श्यां 75.90% मतदान जालें. आतां नदर मारुया मतदारसंघांतल्या टक्केवारीचेर. उत्तर गोंयांत हरमल 69.97%, मोर्जे 63.71%, धारगळ 55.84%, तोर्शें 63.29%, शिवोले 54.30%, कोलवाळे 67.26%, हळदोणे 42.64%, शिरसय 52.33%, हणजुणा 52.5%, कळंगूट 52.47%, सुकूर 55.6%, रेश मागूस 46.15%, पेन्ना दी फ्रांस 52.4%, सांताक्रूज 53.79%, ताळगांवां 47.70%, चिमला 50.79%, खोर्ले 53.61%, सेंट लॉरेन्स 57.12%, लाटंबार्से 76.43%, कारापूर सरवण 63.73%, मये 73.12%, पाळी 77.39%, होणा
70.32%, केरी 63.80%, नगरगांव 65.65%. दक्षिण गोंयांत उसगांव गांजे 64.5%, बेतकी खांडोळे 56.86%, कुट्टी 54.82%, वेलिंग प्रियोळ 58.12%, कवळे 56.4%, बोरये 57.74%, शिरोड्या 55.96%, राय 37.77%, नुवे 47.86%, कोलवे 45.96%, वेळी 38.15%, बाणावले 41.76%, दवल्ले 50.56%, गिरदोळी 63.1%, कुडतरी 50.62%, सावर्डे 67%, दारबानोडे 64%, रिवण 73.50%, शेल्डे 64.70%, बारसे 75.90%, खोला 62.49%, पैंगीण 50.35%, कुट्टाळे 46.62%. सोमारा झेडपी वेंचणुकांचो निकाल लागतलो. 15 थळांचेर मतमेजणी जातली. दर एका पक्षाक पुराय विश्वास आसा आपल्या जैताचो. देव बरें करूं.